उदरगत म्हटली काय फकत विचार येता तो शहरांचो, पूण गोंयचो 60% लोक गांवगिऱ्या वाठारांनी राबितो करून आसा. कितल्याशाच वाठारांनी अजून मेरेन लायट, उदक, घर आनी हेर मुळाव्यो सुविधा नात. अशें आसून लेगीत सरकारांतले मंत्री आनी आमदार उदरगतीचेर भाश्णां दितना दिश्टी पडटात. देखीक सरकाराक गांवगिऱ्या वाठारांचे खरेंच पडून गेल्ले आसा काय कितें होय एक प्रस्न आसा. पळयात केपेंच्या कानिबाग मोरपिर्ला गांवांतल्या लोकांचे उतिकाय. कानिबाग हांगासर आसा आनी हांगासर एक फॅमिली अशी मेळ्ळा की 20 वर्सां जालीं ती हांगा रावतात. तांकां धड घर ना, तांकां हांगासर लायट ना, तरी आसतना तांचो भुरगो आतां 11वेन पावला. फक्त चिमणेचेर ते शिकल्या लायटी शिवाय. आनी ताका ताजो धाकटो भावूय आसा हांगासर, तो आतां 3रेक आसा. म्हाका आजुनूय एक व्हडलो प्रश्न पडटा. आमी हे म्हणटा कितलेशेच हांगासर डेव्हलपमेंट जाला म्हणटात, पण ही डेव्हलपमेंट खंय हांगासर गांवगिऱ्या वाठारांनी कित्याक दिसना? म्हाका सांगा, तुमी ह्या वाठारान हांगासर ह्या घरान तुमी कितलीं वर्सां जालीं हांगा रावता? जाली 20 वर्सां. म्हणजे 20 वर्सां तुमी अशीच रावता की पयलीं दुसरे कडेन बी घर आशिल्लें तुमचें? ना हें 20 वर्सां अशीच आसा? आनी केन्नाच कोण हांगासर येवंक ना हांगा तुमकां पळोवपाक? म्हणजे सरकाराचो कोण तुमचो हांगासरलो पंच किंवा खंयचोच मनीस हांगा येवन तुमची ही हालत पळोवंक नाशिल्ली? म्हूण कोण येवं नाहलो न्हू. तुमी म्हाका मत घालताले सांग, तुमी मताक वतात, तुमी मतां घालतात तुमी? हय. बरें, म्हणजे तुमी मतां घालपाक वतात, म्हणजे तुमची हांगासर प्रचाराक लोक येता आसतले न्ही? हय. जेन्ना प्रचार करपाक येता तेन्नाय तुमची ही अवस्था पळोवन कोणेच फुडाकार घेवंक ना? फुडाकार म्हळ्यार कोण घेतलो आमगेलो? तुमी सांगूंक ना की तुमकां गरज आसा, घर जाय सारकें, किंवा तुमकां बांदून दिया घर म्हणून तुमी सांगूंक नाशिल्ले? ना. केन्नाच सांगूंक ना? अशीच रावताली? वेंचणूक लागीं पावली काय मंत्री आनी आमदारांक सपनां पडपाक लागतात ती आपल्या मतदारांची आनी तांच्या उदरगतीची. सत्तेची चावी एकदां तांच्या हातीन सापडली की लोक आनी मतदार हांची तांकां याद लेगीत नासता. एकदां वेचून आयले की आपणाली बोल्सां भरपात बिजी आशिल्ल्या मंत्री आनी आमदारांक तांच्या दायित्वाचो विसर पडटा. दर 5 वर्सांनी खरें म्हटल्यार मोजमाप जावंक जाय ते आमदार आनी मंत्र्यांच्या कामाचे, पूण आयज मेरेन तशें जाल्लें दिश्टी पडना. 5 वर्सांच्या निमाणे कडेन मोजमाप जाता ते मंत्री आनी आमदारांच्या संपत्तीचे. हजारांची मालमत्ता लाखांचेर, लाखांची करोडांचेर आनी करोडांची अब्जावधी रुपयांनी रुपांतरीत जावपी मालमत्ता येता खंयच्यान होय एक प्रस्न आसा. पण हांगासर आदी पासून टॉयलेटूच ना हांगा? ना टॉयलेट तुमकां त्रास जायना? आतां तूं प्रेग्नंट आसा मगो, मागीर तुका त्रास जायना वचपाक भायर? त्रास जाताय. हां? पण हांगासर जेन्ना अशे कोण उमेदवार बी येतात पळय, कोणी हेजे पार्टीचे गव्हर्मेंटाचे, तांकां तुमी केन्ना सांगूं ना की आमकां हांगा टॉयलेट बांदून दिया म्हणून? सांगलें पण मागीर कांयच उलोवंक ना फुडें मागीर ते? गांवगिऱ्या वाठारांची उदरगती जी आमी उलयतात, आमचें सरकार उलयता, हीच उदरगत गोमंतक टीव्ही वरवीं आमी हो प्रश्न मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात की गांवगिऱ्या वाठारांतली उदरगत, बायलांचे प्रश्न आनी आमचे गोंयकारांचे गोंयकारपण हें हांगाच दिसून येता. हेंच गोंयकारपण, आमचें हेंच गोंया.